बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापा, तुजो माये मोग आमचे सवय खरेंच मितमेर नाचलोलो. आमा पापयांची सोडवण करूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलोय. आमकां पातकांतलीं सोडूंक तुज्या पुताक तुवें पातोक जायसो केलो. पातकांच्या गुणापणांतली आमकां सुटका दिवंक तुज्या पुताक तुवें खुर्सार किळायलोय. बापा म्हज्या प्रितीच्या, केदो तुजो माये मोग. हे बापाचो माये मोग वळखून घेवंक तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत येवकार. मागण्याचो विशय. जेजू एक देवचार काडटालो. जेजू एक देवचार काडटालो. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 22:4 सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या वस्तूंचो रचणार तूं. तुजे कुशेन त्यो रचून आयल्यात आनी वतूंक लागल्यात. देखून तुजी पदवी ओळखून सगल्यांनी तुका मोहिमा आनी भोवमान दिवंक फावो. बापा, ह्या संवसारांत जियेतना तुज्या पुताक पातका थंय खेरीत मोग दाखयलो. पातक्या सवें तो अदीक लागीं सरलो. पातक्याचो तो इश्ट जालो. शेकी आमा पापयांक सांगात दिवंक ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मोदें बिराड करून आयलो. ह्या ताच्या वडत्या मोगा खातीर आमी ताका पोरणीपट करून नमस्कार करुया. गीत गावया R30. प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू, तुका महिमा तुका आर्गावंद निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराटो कोटाव आमी गायन. प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू. बोड्या सोड तुका पुसून करता, आके पृथ्वी
तुझी कीर्ती गाजता सगळी रोसना तुझी स्तुती गायता प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू सूर्याचो रिम आनी ताराचो मोग उजवाड फाको पोरकोन कोता ओसो तुस्मा सूर्या आमी पोजोल तुजो प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू प्रकाशनीच्या पुस्तकांत 22:2-5 तूं कितलो खाला पडला तें चिंत तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर तुजें जिवीत बदलली ना जाशीत जाल्यार हांव तुजेशी येतलो तुजी दिवली ती स्वातेवेली काडून काडटलो जेजू दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक शिव वर्तमान प्रमाणे तुजी शिकवण आमी घेतल्या पूण ती आमच्या चलत्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक फाटीं उरल्यान आमच्या जिविताची आकारणी करून विसरल्या आमकां बोगोस जेजू ह्या काळार दर एक समारंभ आमी व्हडा जबाज्यान मनयता व्हडपण दाखोवंक हिसपा भायर तयारी करून जेवणाचो तसोच पयशांचो इबाड करता क्रिस्तांवां कशीं दुसऱ्यांक वायट देख जाल्या जेजू आमी वावर करता त्या जाग्यार एकामेकाक आदार करचे बदलेक आपस्वार्थी मनान गर्व आनी बोडाय दाखोवंक तांकां आमी वजाचे भार आमी जाल्या आमकां बोगोस जेजू गीत गावया I-28 सगळे तुझे होकमा मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायट गुणाचे वखद दिता सगळे तुझे होकमा मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायट
गुणाचे उगोदित ओतम्या मोशा कारसंत देवाचे उपकार राटोय ओतम्या मोशा कारसंत देवाचे उपकार राटोय जीवित तुझे कोरे देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोलवे तुम्ही पिराय पोतोता जीवित तुझे कोरे देण्याने बोरीत वेता जीव नवो बोलवे दोन्ही पिराय पोतोता ओतम्या मोशा कारसंत देवाचे उपकार राटोय ओतम्या मोशा कारसंत देवाचे उपकार राटोय आमचे दिनवास आमच्या समुदायांत व कुटुंबांत जाल्यार बरेपणा पासत देवाक आर्कां दिवया. फर्स्ट तेसोलिकारान 20 वोल्टीन तुमचो भावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो कोश्ट करून मोगान तुमी वेव्हारांत आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजूचेर बोरवंश दवरून तुमी तीर रावलेंत. ह्या आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर सदांच आमी देवाचो उपकार आठोवंक जाय आनी अशें आमी करून फावो कितें तुमचो भावाट एकदम वाडत गेला आनी एकामेका ताईं तुमचो प्रिती मोग चडत वेता. आमच्या समुदायांत घरांनी देवाची जायतीं बरेपणां जातात तें आमी अणभवलां. आमच्या वाड्याच्या समुदायाचो वावर बरे भाशेन जाता. समुदाय उदेशी गांवची उदरगत जाता. घरांत तरेकवार बरेपणां वाचतात तेन्ना तांचो लाभ समुदायाक जाता आनी गांवांत बरेपण शिपडायता. असली तरेकवार बरेपणां ओळखून घेवन देवाक दिनवासूंक गरज. हे वेळार असल्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासुया. दर एका मागण्या उपरांत हे दुलपत आमी गावुया. E4 मोच्या देवाक 'आर्कां हांव दितलो
ताचे नांव सदांच वाकांतलो म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. आमच्या गांवांत उदरगत हाडूंक जायत्या लोकांन वावर केला. आमच्या गांवच्या आल्कोली आनी हुस्के फुडें उबारल्यात आनी आमच्या गांवांत हाडल्यात. असल्या मनशाच्या वावरा पासत देवाक दिनवासुया. जबाब म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाकांतलो म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. आमच्या समुदायान वांटो घेवंक भावार्थान आमी वाडल्यान एकामेकाच्या जिविताचो बरो अनुभव मेळ्ळा. समुदायाचो वावर फळादीक जाला देखून देवाक दिनवासुया. जबाब म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाकांतलो म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. आमच्या घरांनी सांगाता येवन मागणें करून भुरग्यांक भावार्थान वाडयल्यान आनी घरांत एकामेकाच्या सुखान आनी दुखान वांटो घेतला आनी अशें आमच्या भावार्थाची बुनयाद थिरायल्या. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासुया. जबाब म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाकांतलो म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. गीत गावया E6. म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाकांतलो म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो भोगशीता सगळीं तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मरणांतलो तुका सोडवून दिता तो काकलुटीन मोगान तुका भरता म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताचे नांव सदांच वाकांतलो म्हज्या देवाक अर्घ हांव दितलो ताची देणी
केन्नाच विसरचो ना. जेजू एक देवचार काडटालो आनी देवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. कांय जाणांनी म्हणलें, बेजुबूल देवचाराच्या प्रधाना उदेशी हो मनीस देवचार काडटा. जेजूक लोक सोत मानूंक तयार ना की तो देवाचो पूत म्हूण. ताच्यान सगलें जाता. चितान देवाचें उतर आयकुया. उबी रावया. लुकाचें शिव वर्तमान 22:11 वोळ 14 ते 23. जेजू एक देवचार काडटालो आनी देवचारान त्या मनशाक मोनो केल्लो. पूण देवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेजिबूल देवचाराच्या प्रधाना उदेशी हो मनीस देवचार काडटा. हेर कोण कोण ताची परिक्षा करून स्वर्गावेली एक खुणान ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकांच्या पंगडान एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातोलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचे झुजतले पंगड आसा तर ताचें राज कशें म्हूण उबें दवरतलें. कित्याक बेजिबुलेच्या प्रधाना पदवेन हांव देवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेजिबुलाचे पदवेन देवचार काडटा जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटा तर? म्हणटच तीच तुमची नीत करतली. पूण हांव देवाचे पदवेन देवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलें अशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस आपले सगळीं हातयारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितलेंकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेवून बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोतीत तेन्ना जे हातयाराचेर तो पातयेतालो तीं सगळीं हो अदीक बलिश्ट मनीस काडून घेतलो आनी ताचो माल वांटलो. म्हज्या बागाक ना तीं म्हजेर आड आसात आनी म्हजे बरोबर पुंजायनात तीं शिपडायतात. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर इल्लोसो नियाळ करुया. बावाट सोडून मिसाक वचनासतना गोरवान जियेतलो मनीस एका दिसा समुदायाच्या एकचाराच्या सांजेच्या चुकोन वांटो घेवंक पावता. थंय अणभवलोलो मोग आनी दया भोगून दुसऱ्या दिसा तो समुदायाच्या फुडाऱ्या बरोबर मिसाक वांटो घेता. आत्मीक झुजां आमच्यो ताळण्यो आमी जायतीं जाणां झुजतात. देवचार
आमी वायट ते सोत मानूंक आमची मोनां घुस्पायता. बागयोंत लोक देवचाराची पदवेची खबर सांगतना देवाची पदवी कितली ओकोण आनी सेवेची ती सांगता. जेजू आमच्यो ताणण्यो पयस करता आनी आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करता. आमी ताणण्यांक पडून जेजू सोडशिल्लीं पयस वेता. कसल्यो ताणण्यो आमी कशीं जैत व्हरतल्या. कुडीची आस कूड हे देवाचें मंदीर म्हूण जाणो जावन पवित्रतायेन सांबाळुया. गर्व ल्हान जावन समाजान चलुया. कित्याक जेजू म्हणटा, सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचे झुजतले पंगड आसात तर ताचें राज कशें म्हूण उबें धरतलें. कित्याक बेजुबुलेच्या पदवेन हांव देवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. जेजूक हो लोक सोत मानूंक तयार ना की तो देवाचो पूत म्हूण. सिराकाच्या पुस्तकांत 20 वोल्ट 30:2 तशेंच सदोळ हातांनी गोरिबांक दान कर आनी तुजो धोनी तुका संपूर्ण आशिर्वाद दितलो. गीत गावया B4. जेजूस तुजी उतरां खालसाचो संतोष. जेजूस तुजी उतरां दोळ्याचो उजवाड. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. जेजू तुजी उतरां तानेल्याक उदक. जेजू तुजी उतरां भुकेल्याक जेवण. जेजू तुजी उतरां मेलोल्याक जिवीत. गोरजिवता सवें आमकां उदार कोर म्हूण मागून आमच्या काळजाचे आवडे देवा मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब जेजूक गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय बापा. परत एकदां म्हणुया, जेजू गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय. पवित्र सभेच्या वडिलांनी गोरिबां सवें सदांच उदार काळजाचे जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजू गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय. आमच्या सरकारी मनशांनी गोरिबां खातीर खेरीत वावर केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब
जेजू जेजू गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय. जेजू एक देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो. जेजू आमी गोरजी वता थंय उदार जाता तेन्ना तुजे सवें आमी आमचो मोग दाखयता म्हूण आमच्या काळजांत गोड रिगो म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब जेजू गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय. आमी एका म्हयन्यान आमकांच उणें करून गोरिबां खातीर फूल ना पाकली दिवंक आमकां उदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब जेजू गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय. आमच्या भुरग्यांनी आपल्या इस्कॉलाक दुसऱ्या भुरग्यां सवें हुस्को आनी मोयपास दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब जेजू गोरिबांक आदार दिवंक आमकां शिकय. जेजू तूं संवसारांत आसतना सदांच गोरिबां सवें हुस्को आनी मोयपास दाखयलोय. तर आमी हे वेळार तुज्या सांगाताक सारला आनी नियाळ केला. तर गोरिबांचो आलाशिरो आमी जावंक आमकां उर्बेन भर. आमचे काळजाचे हुस्के एकठांय करून जेजून शिकयलोले मागणें व्हडल्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.